लग्न आणि वर्सुकी सांस्कृतिक तसेच धार्मिक कार्यावळी सारकिल्ल्या खाजगी कार्यावळींक रातच्या 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवंक मुभा दिवची म्हूण सरकारान उच्च न्यायालया कडेन विनवणी करपाक जाय आशिल्ली। खंयच्याय प्रकारच्या पर्यावरणीय समतोलाची गजाल येता तेन्ना गरज आनी लोभ हांचे मदीं भेद फरक जाणप गरजेचो आसता। कांय लोकांच्या लोभाक लागून जायत्या जाणांची गरज नकारूंक मेळना अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जो कायदो नवी जी ऑर्डर सरकार इम्प्लिमेंट करूंक लागल्या तातूंत म्युजीक आफ्टर 10 PM इज बॅन्ड। हाजेर हांव उलयतां। म्हाका दिसता आज मेरेन खंयच्याच राजकारण्यान हाजेर उलोवंक ना, कित्याक ती हायकोर्टाची ऑर्डर। पूण ही ऑर्डर आमचे गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्या विरोधान आसा। ऑर्डर जी इम्प्लिमेंट करतात जे भशेन, हांव ऑर्डर म्हणना, हांव हायकोर्टाक दोशीत धरना। पयलीं सांगूंक सोदता, हे जो मनीस पेटिशनर गेला की नॉयज पोल्युशन रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट म्हणून ताजे अंडर नॉयज पोल्युशन रूल्स आहा। आनी तो म्हणटा की 10 वरांचे मागीर जें कितें जाता तें नॉयज म्हणून ताजे खातीर तो गेल्लो आहा आनी ही ऑर्डर आयल्या आनी सरकार आतां ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट करूंक लागल्या। ही ऑर्डर जी सरकार इम्प्लिमेंट करता that threatens the cultural, social and religious ethos of Goa. Cultural, social and religious. कित्याक म्हणटा कल्चरल सोशल? रिलिजियस तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की जात्रो आसतात, आमचो कार्निवल आसता, इस्टर आसता। दिस इज द रिलिजियस। कल्चरल लोकांची लग्न आसतात, काजरां आसतात, काजरांचेर इकॉनॉमी चलता। आणि सोशल म्हणटा ते जे सोशल प्रोग्राम्स जातात। आतां हे कित्या खातीर जाला हे कल्चरल, सोशल आनी रिलिजियस एथोस गोंयचे म्हणल्यार गोंयकार आनी गोंयकारपण। आतां ही ऑर्डर आनी सरकार जे भशेन ती इम्प्लिमेंट करता इज गोईंग अगेन्स्ट द कल्चरल, सोशल एंड रिलिजियस एथोस ऑफ गोवा, is going against गोंयकारपण। आता मेन रिस्पॉन्सिबल कोण हातून? आज सम म्हळ्यार पुलीस, सम रोग पुलीस हू आर हँड इन ग्लव विथ सच इस्टॅब्लिशमेंट्स, तांचे खरो दोश कितें की थोडे लोकां खातीर आज सगळे गोंयकारांक वी हॅव टू ऑल गोवन्स हॅव टू सफर बिकॉज ऑफ अ फ्यू पीपल। सो म्हाका दिसता जर आमी सारके अशे रॅशनल रावले, वी शूड नॉट ब्लेम द पेटिशनर ऑर द कोर्ट्स, बट वी शूड ब्लेम द गव्हर्मेंट अँड दीज फ्यू इस्टॅब्लिशमेंट्स हू आर वायोलेटिंग द लॉ। तांचे खातीर ही स्थिती आज जाल्या आनी एक ब्रशान सगळ्यांचेर लावन काजरांय बंद उडोवंक लागल्या। सरकारा कडेन, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन लॉबी करपाची शक्यता आहा, कापाजदाद आसा, आनी ताणी करून लॉबी करून चेंज केल्लें आहा CRZ। जाल्यार हे ते कित्याक करनात? CRZ कोणाक फायद्याचें पडटा? थोडे हॉटेलियरांक, थोडे गोंयकारांकूय पडटा ना न्ही, पूण हे करपा खातीर तुमी लॉबी केले। मेजर इश्यू जो आहा, जो गोंयचो कल्चरल इथोस इफेक्ट जाता, हे करपा खातीर सरकार लॉबी सेंट्रला कडेन कित्याक करूंक शकना? वाय द गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट लॉबी to have an exception in the law beyond 10 PM for certain areas? Once again, it is under the Environment Protection Act, noise pollution rules. Online decibel meter म्हणटा ते ही टेक्नॉलॉजी आसा जे भायल्या देशांत वापरतात, so that noise pollution is monitored for 24 hours. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हाका दिसता हे सरकारान चिंतपाक जाय। आतां क्रिसमस सिजन आयलो मरे, तुमचे इव्हेंट तुम्ही करीत आहा, लोकांचे इव्हेंट बंद उडोवंक पावतात। एक सरकारूच इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाला, सगळे इव्हेंट आपले करतात आणि लोकांचे इव्हेंट बंद उडोवंक आयिल्ले आहा। सो म्हाका दिसता एक सरकारान तकलेन धरूंक जाय, वेन इट कम्स टू एनवायरमेंट बॅलन्स देर हॅज टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड अँड ग्रीड। ग्रीड म्हणटा ते कितें की रातभर ते नॉर्थ गोंयचे बीच क्लबांनी पार्टी चलोवप, ड्रग्स घालप आनी कोट्यांनी रुपया एक रात हें करप,
ही ग्रीड. लग्न जावप, काजार करप ही नीड. सो देर हॅज टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड